नमस्कार. कोविड-19 अजून सोंपूंक ना. ह्या व्हायरसाचें अजून वॅक्सिनेशनूय येवंक ना किंवा ताका पूर्णता ट्रिटमेंट हो मेळूंक ना. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन 2 दिसां पयलींच परत एकदां समेस्त देशवासियांक उलो मारला की कोविड-19 पासून आमकां खबरदारी घेवपाक जाय. म्हणूनच हांव म्हज्या सगळ्या गोंयकार भावा भयणींक सांगपाक सोदतां, आमकां आजुनूय खबरदारी घेवपाची गरज आसा. आमी सगळ्यांनी मास्क वापरप, सॅनिटायझर वापरप आनी परत परत साबणान हात धुवप हें गरजेचें आसा. आमकां कोरोना व्हायरसा पासून पयस रावपाक जाय. आपल्या घरांत किंवा आपल्या संपर्कांत कोणूय जर पॉझिटिव्ह आयला आसत जाल्यार तेजो आमी दुसरेच दिसा वचून संपर्कांत आयिल्ल्या सगळ्या लोकांक आनी आपल्या घरांतल्यांक टेस्ट करूंक लावप गरजेचें आसा. आयजूय बी आमच्या सगळ्या प्राथमीक आरोग्य केंद्रांनी आमी मोफत टेस्ट करता. मोफत ट्रिटमेंटाची फॅसिलिटीज आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेज, ESI हॉस्पिटल, SD हॉस्पिटल फोंडा आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मरगांव हांगासर एवेलेबल आसात. आमचे सगळे दोतोर तुमची बरी काळजी घेतले. म्हटल्यार तुमी जर चुकून पॉझिटिव्ह आयले आनी होम आयसोलेशन ऑप्ट केला आसत जाल्यार 17 दीस घरान रावप हें गरजेचें आसा. कारण जेच्या पासून तुमी तुमच्या फॅमिलीकूय वाचयतले आनी इतरांकूय बी कोरोना व्हायरसाची लागवड जावची ना ती खबरदारी घेतले. आयजूय बी जर कोण कोविड टेस्ट तुमकां खंयच्या हॉस्पिटलांत करिना म्हणटा आसत जाल्यार तुमी 104 ह्या नंबराचेर डायल करपाक शकता किंवा आमचे एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर उत्कर्ष हांचो नंबर 9011 025 052 हाजेर तुमी संपर्क सादपाक येता. आनी प्रत्येकान म्हणजे आपल्याक दुबाव आसत जाल्यार टेस्ट करून घेयात. जरी पेशंट उणे जाले आसत जाल्यार सुद्दां आमकां खबरदारी घेवप, काळजी घेवप किंवा येता त्या दिसांनी म्हणजे वेगवेगळ्यो फेस्टिवल्स आसतले, वेगवेगळ्यो कार्यावळी आसतल्यो, वेगवेगळी लग्नां आसतलीं, वेगवेगळे कार्यक्रम आसतले. पण ह्या सगळ्या कार्यांनी, सगळ्या कार्यक्रमांनी आमी सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करपाक जाय. कंपल्सरी मास्क वापरपाक जाय आनी सॅनिटायझर हो परत परत यूज करपाक जाय. समेस्त सगळे म्हजे गोंयकार भाव आनी भयणी ह्या कार्यांत सगळे जाण कोरोनाक हारोवपा खातीर तुमी सगळे जाण मदत करतले अशी अपेक्षा करता. देव बरें करूं.